नमस्कार. आम्ही आज सध्या कुचेलच्यान जो शिवोले वयता पळय त्या रस्त्यार सध्या आम्ही आसा. थेट माझ्या फाटल्यान सध्या तुम्ही पळोवंक शकता जे हांगासर एक लेफ्ट सायडीक एक गटार आसा आणि हे गटाराचें जे उदक आसा हे कुचेले वयल्यातल्यान येता आणि हे कमीत कमी म्हाका दिसता 10 ते 15 दीस जावन गेले हे उदक अशेंच आसा. हेचें नेमकें कारण म्हणजे जो गटार आसा तो गटार सारकें हेची ड्रेनेज जी आहा ती ड्रेनेज मारलेली ना आणि गटार इतलो चोक जालो आसा. कमीत कमी 1 फुटाचोय गटार ना आणि हे सगळें उदक कमीत कमी 10 ते 15 दीस जावन गेले. हे उदक जे वयल्यान येता ते उदक तुम्ही पळोवंक शकता इतले कुसलेले उदक आसा आणि इतले ते मस्किटो ब्रिडींग जातले सगळे घाणी पडलेले आसा हांगासर. खंयची ऑथॉरिटी आहा पळय ते हांगासर खंय एक्शन घेयना अशें दिसना येता. सध्या जे रेजिडेंट हांगासरले आहा त्यांच्या म्हायती प्रमाणे हे कुचेले जे आहा ते म्हापसा म्युनिसिपालिटीक पडटा आनी हो वॉर्ड नंबर 1 पडटा आणि नेमके सध्या हांगासर अशी परिस्थिती जाल्ली आहा की सध्या हांगासर कोणेच एक्शन घेवना. हे सगळें उदक कमीत कमी 10 दीस जाले सगळें उदक जे आहा ते रस्त्यार येयलेले आसा आणि हांगासर रायट सायडीक पळयत जाल्यार एक व्हाळ आसा आणि रस्त्या कडसून जो व्हाळ आहा पळय ते चेंबर आहा तेका तो चेंबर सध्या खंय तरी ब्लॉक जालो आसा आणि तेका लागून हे उदक सध्या रस्त्यार साठोवन उरलेलें आसा. गार्बेजचो प्रश्न घेत जाल्यार फाटल्या दिसान आमी एक व्हिडिओ केलो. त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगलेलें की गार्बेज इतली हांगासर पडलेली आसा ती गार्बेजीचें कलेक्शन जें आसा नेमकें रितसर हेचें कलेक्शन जायना. त्याच प्रमाणे आयज तुमी पळोवंक शकता गार्बेज इतली डम जाल्ली आसा हेचें गार्बेजचें कलेक्शन पासून जायना आणि त्याच प्रमाणे हो जे व्हाळाचो आहा तो प्रश्न सुटावो जायना. हांगासर रेजिडेंट जे आसा तेंच्यांनी बरीचशी कंप्लेन केली पूण ह्या कंप्लेनीचेर एक्शन अजून मेरेन कांय जावंक ना. अशेंच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. हॅलो, हांव मान्नेचो शिवोले मान्ना रावता. म्हजें नांव रोमियो ब्रिटो. आयज आमी पळयलो कुचेले जो उदक येयलो रस्त्यार नेमकें कितें जालां हांगासर? हें तेंचें वयर सगळें उदीक येता तें ब्लॉक जालां हांगार. ब्लॉक जालां म्हणटच कितें कोण साफ करिना ते गोश्ट काडून दोत्ता सायडीन. म्हणल्यार आतां हे आमचो गटर आहा न्हू, व्हांव आहा, ते व्हांवांतल्यान उदीक वचना, ते ब्लॉक जालां पळय हांगार दिसता. आनी तो अशी गार्बेज न्हू, गार्बेज येवन सगळें ब्लॉक जालां आनी आमकां त्रास जाता कित्याक हांगा स्कुटरीन येता तें म्हाजेर उदीक सवलें. सो आनूक आजुनूय करूंक ना. एक कितें इतली साफ जायना हे हांगासर? पयलें जातालें साफ, उदीक वयतालें व्हांवांतल्यान. आतां व्हांव ब्लॉक जाला तेंचो, तो कोण साफ करिना आतां आजुनूय. कितले वर्सां जाता हे आहा ते ब्लॉक? आतां खूब आसता उदीक हांव पळयता म्हणल्यार ते वयतालें. आतां ब्लॉक जाला, कंप्लीट ब्लॉक जाला, आतां वचना. आतां जें हें उदक येता पळय हे खंयसून येता उदक? हें वयर सोड्या येता. तेंचे ते वयर लोक रावता न्हू, तेंचें तें उदीक सोडटा पळय तें येता सगळें ते रुमांचे रेंटाक रावतात कोण? ओके. ते उदक सगळें आतां हे गटरांतल्यान रस्त्यार येता. हे आतां उदक कितले दिसांनी येता हांगार? आतां हांव 10 दीस पळयता. सो 10 दीस अशेंच आहा, कोणा हेचेर एक्शन घेवंक ना? सुबेज वाडटा उदीक, वाडटा तितलें बी रस्त्यार येयलें. आतां कितें आहा न्हू, हे वयतालें पयलें, आतां वचना हांगा ब्लॉक जाला गटर. गार्बेज पयलें हांगासर ते सदांच हांगासर पडलेलें आसा. नेमकें कित्याक? हें आतां कितें वचन जालें, बोर्ड पासून मारल्यार उडयता लोक. कित्याक न्हू काय आमटालो एक डस्टबीन व्हडलें धरलेलें न्हू आनी ते कचरो पिकअप करता पळय तें केल्लें बेस्ट पाहिजे. एक व्हडलें डस्टबीन म्हणजे तितून हांव उडोवनी तें आहलें न्ही. अंदाजे खंयच्या वाठारांतलो लोक येता चड काय दिसना कोण पळय तो कितें रातचे बा उडयता तें. हे अशेंच आसता, हेचें कलेक्शन जायत ना. कांय कोणूच कांय करना. ही म्युनिसिपालिटीक पडटा न्हू? म्हापसा म्युनिसिपालिटी पडटा. सो म्युनिसिपालिटी हेचेर ना कांयच करना. काय करिना? ओके. खूब टायम जाला गार्बेज ते सायडी फाटीं चडूच आहलें हांगा. तें मातशें उणें जालां आनी हांगर पावलें. वॉर्ड कितें पडटा? हो कुंचेली वॉर्ड नंबर 1. माझे नाव डॉमिनिक लोबो. तुमी रावपी हांगासर लागीत रावता हांव. म्हाजें घर हें लागीत आहा. ओके. आनी म्हाजो इश्यू असो आहा की 12 तारखेक एप्रिलाचे एक ट्रक भितर गेल्लो आनी तो ट्रक तेंच्यांनी काडलो आनी ते फातर भितर पडला, ते गटर पॅक जाला. हेचे पयलीं हांवें ते सगळे गार्बेजीचे बोर्ड मारलेले आहात आनी पूण तरी पूण लोक आयकना. लोक हाडून गार्बेज हें वतयता. आयज आमी मेन इश्यू आमकां दिसण्याक येता की एक गटार आहा आनी तें उदक सगळें रस्त्यार येता. नेमकें कितें जालां उदक येवपाचें कारण? गटाराक हायटूच ना. गटार म्हणटा ते येत बरोबर पासून ना. ते रस्तो आनी गटर एकूच आहा, एक जाला लेवल, तेका लागून तें उदीक येता. आनी ते पणसून पळय ते वचपाचें आहा पळय तो पॅक जाल्लो आहा. पोतयो न्ही, प्लास्टिकाच्यो पोतयो घालून ते पॅक जाल्लो आहा. तो खोलावचो नाल्यार तेका व्हडलो एक कितें गटर करचो. कितले दीस जाले उदक येता? 13 एप्रिल सुटयेन चालू आहा. अशेंच उदक येता? अशेंच उदक भरता. आयज आमी पळय उदक खंय तरी कुसोन वास मारता. आमकां खूब जळारी खातात आमकां हांगासर आनी लोक आयकना. हे सायडीन पळय जाल्यार तुका हाडून उडयत आसतात, रातभर उडयत असतात आनी दिसाचेय पळय उडयतात. सो गार्बेज कलेक्शन जायना? कलेक्शन जायना हांगासर.
कितें एक्झॅक्ट मेन रिजन कितें हेजें कलेक्शन जायना पण हांगा हो स्पॉट हो लोनली स्पॉट हा मेन म्हटल्यार लोक अशे जंय भंय पळयतात आनी कितें हाडटात आनी हांगा उडयतात आनी ताका चान्सच ना खंय उडोवपाक न्हू आतां हांगा दुसरो म्हणजे कितें गार्बेजवालो जो येता पळय तो एकूच डबो घेवन येता वेटूय व्हरना वेट आनी ड्राय म्हणटा आमकां सांगतात आनी 2 हें व्हरना तो वयतना तो मिक्स केलो की ना तो आपूण व्हरोंक कबूल ना आनी हे लोक भायले हांव म्हणना लागशिल्ले लोक हा म्हाजे कडेन तेजे व्हिडियो आहा आनी नंबरूय आहा गाडयेचे